सर कालचे फोंडा बाय इलेक्शन पळयताला कशें पळयता तुमी? इज अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज टू एवरीबडी दॅट हायकोर्टान जे डिसिजन दिलां ते तांच्या हेच्या प्रमाणे योग्य डिसिजन आसा अशेंय म्हाका दिसता. पूण कोणीच एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें हय अशें डिसिजन येतलें म्हणून. हेच्या पयलीं कितें वर्सां एका फावटी नागपूर ह्या भागांत यात्रेक दिल्लें आनी बेज्ड ऑन दॅट कोणीच स्टडी करूना. बरे बरे गोंयांत जे एडवोकेट आसा बरे गोश्टी जाता. दुसरो जे टिका करता काँग्रेस किंवा आप ताका कांय अर्थ ना, कारण त्यांनी दोगांनी उमेदवार दवरिल्ले, तांणी पार्टी जावन येताली तांकां आनी ताचे कडेन बरे एडवोकेट आशिल्ले. आतां टिका करून कांय फायदो ना. सो द इश्यू इज क्लोज नाव. ना पण अशें फुडें मातशें काळजी घेवपाक जाय तुमकां दिसना? बाबा असलें कितें जातलें जाल्यार पयलेंच सगळी हांवें नोबडी थॉट ऑफ इट. दुसरो दोनूच मनशां हातूंत इंटरवेंशन करपाक मेळटालें, ते म्हणजे काँग्रेस आनी आप. BJP गव्हर्मेंट आसा, BJPच्या गव्हर्मेंटाचेर टिका करून काय अर्थ ना. ज्या मनशांनी इंटरवेंशन करपाक जाय आशिल्लें पळय तांणी करूं ना, कितें करूं शकता? सो हू इज एट फॉल्ट? इंटरवेंशन करूंक ना पळय ते तांचे फॉल्ट ना. तांणी करपाक जाय आशिल्लें. 15 दीस ही केस चलताली. ते म्हणटा BJPन करपाक जाय आसलें म्हणटा. BJPन करप नासता. गव्हर्मेंट BJPन कितें करपाचें, दुसऱ्या मनशान कितें करपाचें, तांणी करपाचें आशिल्लें. ते उलयता तांणी करपाक जाय. बरें रितेश कॉन्फिडंट आर फुली सांगूंक शकता तुमी? 3000 मतांनी नितेश फुडें आशिल्लो. 3000 जालो की ना हे इलेक्शन आतां 3000 मतांनी फुडें आशिल्लो जिखतलो न्हू. फुडें आशिल्लो मतदान दुसरे म्हणजे जिखलेलो तो तसलो. सर ऑपोजिशन कितें म्हणटा की डेलिबरेटली केला तेंच्यांनी. ताजेर हांव कांय उलयना. ही काँग्रेस पार्टी काँग्रेसचे लिडरा. बट सर ऑपोजिशन म्हणटा की डेलिबरेटली केला. मी गव्हर्मेंटाक खबर आसली की अशी कितें सिच्युएशन जातली करून.